साधारणशी 40,000 शेतकरी कुटुंबां आसात. त्या कुटुंबाक सरकारान सगळे प्रकारचा आधार दिवपाक पळोवपाक जाय आणि दिवंकच जाय तो. कारण एक लक्षात घ्या की हो आधार जर सरकारा कडेन मेळना जर जाय जाल्यार शेतकरी आसा पळय तो आपल्याल्या भुरग्याक तो शेतीचो व्यवसाय मुखार व्हर कित्याक म्हणटलो. ताका ठाम विश्वास आसपाक जाय की आपल्याला कुटुंब आपल्याला वयर काडना आणि मुखार तुझेंय कुटुंब जे आसा पळय तूं वयर काडूंक शकतलो हे शेतीच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हणून सरकारा कडल्यान जितली कितें सबसिडी वगैरे हांव कित्याक म्हणटा इन रेफरन्स टू आय टेल यू सपोर्ट प्रायस म्हाका हांगसर येवचे पयलीं कळ्ळां 5 म्हयने सपोर्ट प्रायस मेळना म्हणून. हांव आतां हेजे नंतर हातूंत वचून बसतलो भितर आणि जो मनीस हांगसरलो डेरीचो रिस्पॉन्सिबल आसा ताजें एक्शन जावपाक जाय. डेरीचो कोण मनीस जबाबदार आसा तो 5 म्हयने सपोर्ट प्रायस मेळना आमकां 30 जायना पगार जाय पडटा. 30 तारखे आमी पगार ना जर जाय आमी 1 तारखे सरकाराक काय म्हणपाक लागतलें. आणि शेतकरी बावडो जो कष्ट करता काबाड कष्ट करता त्रास काडटा ताका सपोर्ट प्रायस मेळत ना. कित्याक म्हाका राजकारण कळत ना. राजकारण म्हणजे आर्थीक कारण कळत न्हू कित्याक जाता म्हणटा तें. मंत्री खंयचोच मंत्री काय स्वता हिशोब बूक घेवन बसना. स्वता हिशोब बूक घेवन बसना की शेतकऱ्यांचे हे पयशे आसा ती दिवपाक जाय आनी कितें आसता दिवपाक जाय अशें म्हणून. तो खूब मोठो अन्याय. म्हणजे स्वताचे म्हाका दिसता की खूब मोठो अन्याय शेतकऱ्यांचे जाता आणि तातूंतल्यान मागीर निर्शेले वतात. दुधाचो व्यवसाय करपी लोक हे निर्शेले वतात आणि त्या व्यवसायाकडे जावची ना आणि उरची ना.